वांयगणी कचरा प्रकल्प आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो गंभीर मुद्दो जाल्लो आसा. त्याचे कारण म्हणजे जो कचरा प्रकल्प ज्या वाठारांत आज येवपाक सोदता तो वाठार आमकां खबर आसा सगळ्यांक की त्या वाठाराचें कितें म्हत्व आसा. 2003 ज्या वेळार ह्या कचरा प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू जाली आनी जेमतेन 2006 ज्या वेळार नोटिफिकेशन लँड एक्विजिशन येयलें त्या वेळा वयल्यान ह्या प्रकल्पाक ओल्ड गोवा लोकां मदीं एक भीतीचें वातावरण निर्माण जालें आनी ओल्ड गोवा लोकां बरोबर सर्व जे बाकीचे इतर गांव आसा ओल्ड गोवा बरोबर आमचे खोर्ले आसा, करमळे आसा, आदोशी मांडूर आसा, मागीर चिंबला आसा, कुर्का आसा, ह्या सगळ्या वाठारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक सुरवात केली. म्हाका याद जाता की 2003 ज्या वेळार हो प्रकल्प येता म्हणून अशें कळ्ळें की त्या वेळार सगळे लोक एकी कडेन येवपाक लागले. सगळे वेगळे विविध पक्षाचे कार्यकर्ते, विविध पक्षाचे नेते एकी कडेन येवन ह्या प्रकल्पाक विरोध सुरू जालो. आनी 2006 ज्या वेळार त्याची नोटिफिकेशन लँड एक्विजिशन येयलें त्या वेळार तुजो विरोध तेजो आनीक मोठ्यान सुरू जालो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ओल्ड गोवा इज पवित्र स्थान. ह्या स्थानान आमचो गोंयचो साहेब आसा, ह्या स्थानान आमचे ब्रह्मपुरी महादेवाचें देवूळ आसा, थंय आमचें तीर्थस्थान अशें म्हणटा, ज्या जाग्यार पवित्र अशी तळी आसा. ह्या स्थानान आमचे नाणीद महाराजाचो मठ आसा. त्याच्या पलीकडे ह्या स्थानान इतकी लोकसंख्या आज स्थानीक जाल्ली आसा, बरे बरे प्रकल्प येयल्ले आसा, थंय स्कूल आसा आनी हो इतको डेव्हलप जाल्ली एरिया आज आसा की आमकां खबर आसा की ह्या एरियेन तर तुमी सगळे वचत जाल्यार इतकी सुंदर ही जागा, ही सुंदर एरिया, ह्या जागेन तर हो प्रकल्प येयलो, ह्या जागेचें सौंदर्य नश्ट जातलें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. हे आमी सांगला गव्हर्मेंटाक कितें कितें लुपहोल्स जातलो तो. एग्जाम्पल सांगपाक शकता, CPCP सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा की 500 meters बफर झोन आसपाक जाय. देर इज अ क्लियर कट displaying guidelines saying that 500 meter buffer zone प्लांटाच्या सराउंडिंग कोण रेजिडेंशियल एरिया रावपाक जाय. पण ती म्हाका एक सांग पळय, ती रेजिडेंशियल एरिया केन्ना आतां डिक्लेअर केल्या? तो प्लांटा खातीर डिक्लेअर पयलींच केल्लें न्हू, रेजिडेंशियल एरिया येवचे पयलीं. ओके, सो 2006 केन्ना प्रपोज केलो. ओके, आफ्टर 2006 TCP सगळे अप्रुवल दिले सगळ्या बिल्डर्स आनी सगळे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सीस. सपोज येवपाचोच तेंच्यांनी ठरयल्लो गव्हर्मेंटान, सपोज TCP अप्रुवल दिवना आशिल्लें, रेजिडंट्स थंय येवपाचे नाशिल्ले आनी रेजिडंट सपोज येना आशिल्लो काय इशूच जावपाचो नाशिल्लो. जर तो जागा एक्वायर केल्लो जाल्यार गव्हर्मेंटान थंय परमिशनां कित्याक दिली? बिल्डरांक परमिशनां काय थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन काय जावना? कन्स्ट्रक्शन जालां तें लिगलूच जाल्लें आसा, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडल्यान परमिशन घेवन जाल्लें आसा. त्यानंतर बरेच लोक आपले जल्माची पुंजी घालून लोन काढून थंय फ्लॅट घेतले. ते फ्लॅट घेता आसतना सब रजिस्ट्रारान जेन्ना रजिस्टर जाल्यार लाखांनी थंय रिवेन्यू कलेक्ट जाला गव्हर्मेंटा कडेन. सो गव्हर्मेंट वॉज अवेर ऑफ ऑल दीस थिंग्स. जर ते खबर आशिल्लें तांकां जाल्यार मागीर आनी आतां सद्या गार्बेजीचे परत अचानक कशें उकळून येयलें. आनी 2006 आज 2020 पर्यंत गव्हर्मेंटान कितें केलें आनी गव्हर्मेंटान थंय परमिशनां दिलीच कित्याक?